म्हापशां आझील आनी फोंड्यां उपजिल्लो हॉस्पिटलांनी परवां सावन रॅपीड टेस्टिंग सुरू जावपाची सगळी तयारी जाल्या। फोंड्यां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सिस्टम बसयल्ल्यान थंयचे सुप्रिटेंडंटान खोस उक्तायली। आमदार रवीन कोविडा आड झुजपी दोतोराचे टिमीक 200 फेस शिल्ड वाटल्यात। म्हापशां आझिलांतय रॅपीड टेस्टिंग यंत्रणा बसोवपाचें काम जालें। ह्या फुडें सॅम्पल टेस्टिंगाक पुण्यांत धाडपाची गरज ना। सॅम्पलाचो गोंयच्या गोंयांत 2 वरां भितर रिपोर्ट येतलो। So basically these are the machines that the Goa government will be using now to test for COVID-19. Yeah. So these are the machines. So there are 2 steps involved in processing a sample. When a throat swab is taken from the patient, it is collected in a media that is provided by us. That media is then transferred into a cartridge. So the media is transferred into this cartridge here. This cartridge goes into an extraction machine in which the RNA of the coronavirus is actually extracted out. That RNA is then loaded onto a small chip that goes into these machines. These are all, as you can see, portable devices, completely battery operated, very easy to use, so minimal exposure of the technicians as well to actually getting infected. From the collection of sample to the result, it takes just 1 hour. So when a patient comes into the hospital, the sample is collected within 1 hour. The report is given to the patient, negative or positive, whatever it is. So within 1 hour. Within 1 hour. Yes. So the screening is happening right over here. All negatives are screened and confirmed immediately and released from the hospital. If it comes positive, then it is sent to GMC for confirmation. The testing करतले हांगसर ते within 1 hour. 1 तास भितर तुका कोरोना आसा काय ना, कसली इन्फेक्शन आसा काय ना, विदिन 1 hour तुका काडले हांगसर। आनी एक आमकां एक हांगा फोंडा तालुका लोकांक किंवा खंयचे गोंयचे कोणी लोक येतात हेची सोय आसा हांगासर आनी एक बरें जातलें आनी एक बरी केल्या आसा ही सोय जाल्या। एक ग्रू आसा सो ही OHP शीट रिजल्ट अशी घालपाची एक वयर काडपाची। सो ही जेन्ना आमी अशी तकलेक घालतले सो ती लॉक जाता। ती मागीर सामकी जोरान म्हणल्यार येतली पूण अशी बेश्टी हाडल्यार काय ना। पेशंटा मागीर गेली ताजी वाफ ड्रॉपलेट्स ताजो श्वास जावं कितें उसळ्ळें समज जावं कितें पडलें तें तुज्या तोंडार पडपाना। सो इट वील प्रोटेक्ट युअर फेस। सो यू हॅव टू वेअर दीस ओवर एंड अबाव द मास्क। तोंडान मास्क आसपाकूच जाय। म्हापशा आजिलोतूय कोविड-19 खातीर सॅम्पलां टेस्ट करपाची यंत्रणा बसयली। कोविडची टेस्टिंग सुरू करणार आहोत। त्यासाठी लागणारे इक्विपमेंट्स, त्यासाठी लागणारं बायोसेफ्टी कॅबिनेट आणि इतर साहित्य सगळं काय आम्हाला सप्लाय झालेलं आहे। आज आम्ही 3 रॅन्डम सॅम्पल गोळा करून त्याची टेस्टिंग केली आणि ते 3ही निगेटिव्ह आले। जे पेशंटना खोकला होते फक्त आम्हाला आमचं मशीन व्हॅलिडेट करायचं होतं म्हणून हेल्थ सेक्रेटरी डायरेक्टरान की लॅब सुरू करूंक जाय म्हणून। सो आमकां 1 दीस जातलो का। सो आम्ही कितें केलें आमचे डॉक्टर वर्षा ते इन चार्ज ऑफ द पॅथॉलॉजी म्हणजे लॅबॉरेटरीचे। सो आमी ते रोखडे अरेंजमेंट केलो। बायोसेफ्टी कॅबिनेट आमकां जाय आसले ते आमकां आमचे कडेन आसले म्हणजे एक आसले ते सकयल आसले आनी ते आमकां गोवा युनिवर्सिटी कडल्यान मेळ्ळे। ते हाडले। AC जाय आसली ते आमी ती कशी तरी हाडली ती फिट केली आनी बाकीचें आनी कितें जाय आसलें न्हू सामान ते सगळे हाडून आज ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्या ती। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि श्याम सुंदर फट्टे।